नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. दिल्ली उच्च न्यायालयान आज सोरो घोटाळो प्रकरणात अटकेंत आशिल्ल्या अरविंद केजरीवाल हांची सुनावणी जाली. ह्या वेळार अरविंद केजरीवाल हांच्या अर्जाक मान्यताय दीत दिल्ली उच्च न्यायालयान आपलो निर्णय सध्या राखून दवरला. हे विशींची सुनावणी सध्या न्यायालयान सुरू आसून कांय खिणां भितर ह्या विशींचो निर्णय उच्च न्यायालय दितलो. सध्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताब्यांत आशिल्ले दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांची घरकान्न सुनीता केजरीवाल हांणी दिल्ल्या एका खासा व्हिडिओ संदेशांत काल सांजे तांणी अरविंद केजरीवाल हांच्या सयत केल्ल्या भेटी ह्या वेळार उलयतना अंमलबजावणी संचालनालयान सोरो घोटाळो प्रकरणात इतले सगळे धाडी घालून लेगीत कांयच पयशे मेळूंक ना अशें म्हणां. तशेंच हे विशींचे आपले पक्ष अरविंद केजरीवाल फाल्यां म्हणजेच 28 मार्चाक न्यायालया मुखार स्पष्ट करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार ली. वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं. अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला. मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला. हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले. तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे. अरविंद केजरीवाल हांच्या विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी एका काळार राजकारणान येवचो ना म्हूण सांगपी मनीस आज दिल्लीचो मुखेलमंत्री म्हणून मिरयता हातूनच ताची बेमानपणां दिसून येतात अशें सांगलें. राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं. उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली. ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है. महाराष्ट्राच्या उद्धव गट शिवसेनेन लोकसभे खातीर आपल्या 16 उमेदवारांची नावां जाहीर केली. दक्षिण मुंबईतल्यान सध्याचे खासदार अरविंद सावंत, ठाणे सावन राजेंद्र विचारे, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सावन विनायक राऊत, उस्मानाबादच्यान ओमप्रकाश निंबाळकर आणि परभणीच्यान संजय जाधव हे वेंचणूक लढयतले. तशेंच औरंगाबादच्यान चंद्रकांत खैरे, मुंबई उत्तर पूर्व सावन संजय दीना पाटील, रायगडच्यान अनंत गीते हे ह्या पक्षाचे उमेदवार आसात. पक्षान मुंबई उत्तर पश्चिम क्षेत्रांतल्यान अमोल किर्तीकार हे वेंचणूक लढयतले अशें जाहीर केलां. 19 एप्रिल 2024 जावपी लोकसभेच्या पयल्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर अर्ज करपाची आज निमणी तारीख. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी आज नागपुरांत आपलो अर्ज भरलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हाजीर आशिल्ले. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे फुडारी राजू परवे हांणी रोमटेक लोकसभा सुवाते खातीर आपलो अर्ज सादर केलो. न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस हांणी आज मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदाधिकारी स्वीकारलो. उच्च न्यायालयाचे वडील न्यायाधीश महेश सोनक हांणी तांकां तांचो पदाचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार मुंबय उच्च न्यायालयाचे वकील हाजीर आशिल्ले. न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस हे गोवा वेल्लाचे रहिवासी आसात. तांकां 2022 वर्सा मुंबय उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती मेळिल्ली. मांद्रे हांगासरल्या रिसॉर्टांतल्यान बेपत्ता जाल्ली एक नेपाळच्या तरणाटेचो सोद लावपाक उत्तर गोंयच्या पुलिसांक यश मेळ्ळां. ही बायल मनीस योगा मेडिटेशना खातीर गोंयांत आयिल्ली आनी मांद्रेच्या एका रिसॉर्टांत रावताली. काल सांजे ती बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ हॉटेलच्या मॅनेजरान मांद्रेच्या पुलीस स्टेशनार केल्ली. कागाळ मेळ्ळ्या उपरांत उत्तर गोंय पुलिसांनी 12 वरां भितर तिचो सोद लायलो. ती तांकां मांद्रेच्या एका दुसऱ्या रिसॉर्टांत मेळ्ळी. उत्तर गोयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी आज पर्वरे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत चड म्हायती दिली. Unfortunately, because of the continuous efforts by the team of Mandre police station,
the missing girl was traced this morning, and we are happy to report that she is fine, and the necessary NGO support has been provided to her. First aid has also been given, and if there is any need, then as the need will arise, we will also take necessary. She had voluntarily gone, and she had left her mobile phone at the जहाँ पे वो पहले रह रही थी, और इसलिए उनके फैमिली मेम्बर्स उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, एंड शी वाज देन लेटर ऑन फाउंड at another wellness resort of this kind. तो वहाँ पे हमें उनको फाइनली ट्रेस किया. There is no kidnapping angle in this. गोंयांत कालच्यान फोंड्या सावन शिगमोत्सवाक खऱ्या अर्थान सुरवात जाली. कालच्या चित्ररथ मिरवणुकेक 10 रोमटा मेळ्यांनी आपली हजेरी लायली, जाल्यार 25 चित्ररथ मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्ले. फोंडेच्या अंत्रूज शिगमोत्सव समितीच्या वतीन किरण नायक हांणी चड म्हायती दिली. अंत्रूज शिगमोत्सव समिती फाटली 45 वर्सां हो शिगमोत्सव करत आसा, आनी ह्या शिगमोत्सवाक फोंड्यानूच सगळ्यांत चडांत चड पार्टिसिपंट जाल्ले असतात, आनी तळागाळांतल्यान लोक हांगासर आयिल्ले असतात, आनी ल्हवू ल्हवू तुमकां दिसतलो माहोल कंप्लीट भरत वतलो, भरत गर्दी जातली, हांगासर भरपूर गर्दी जातली, कारण लोक चित्ररथाक चड रावतात, कारण ती जी चित्रां जी आसतात चित्रां पळय सारकी असतात, आनी फोंड्याचो रिजल्ट जो आसता हे रिजल्ट खूबसो बरो जावचो आसता. त्या रिजल्टा खातीर आमी खंयचेच इंटरफियरन्स आमचे भितर आसना, आमचो एक विश्वास आसता सगळ्या हेचेर ग्रुप्साचेर, जेणे करून तो रिजल्ट फुडें खूब रिफ्लेक्ट जाता. हांगासर जेन्ना फर्स्ट आयलो तो फर्स्ट सगळ्या फर्स्ट जाता, सेकेंड आयलो सेकेंड उरता, हाडली कितें फरक जाल्लो जाता. टुरिजमाच्या बाबतींत पळयत जाल्यार भरपूर हांगासर ट्युरिस्ट गोंयांनी आयिल्ले असतात, हॉटेलांनी राविल्ले असतात, ती फक्त गोंयचो शिगमो पळोवच्या खातीर. हजारांनी कोटी रुपयांचो घोटाळो केले उपरांत भाजपांत प्रवेश करतकच हे घोटाळे पवित्र जातात असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी पवन खेडा हांणी आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. बेल्लारी भावांचो येदियुरप्पा हांचे कडेन आशिल्ली खास इश्टागत जगप्रसिद्ध आसा. खण उत्खनन प्रकरणात हजारांनी कोट्यांचो घोटाळो केले उपरांत येदियुरप्पा हांणी भाजपांत प्रवेश केले उपरांत सीबीआयन तांकां ग्रीन चीट दिली. हाचे वयल्यान भाजपाचें प्रशासन कशें चलता हें दिसून येता अशें काँग्रेस फुडारी पवन खेडा हांणी सांगलें. बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार. इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर की अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येड्डी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी तो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई. येड्डी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी. इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा. लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया. आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है. और 2011 और 17 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई. अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी कि उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी. स्पेन हांगा सुरू आशिल्ल्या मेड्रिड स्पेन मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तींत आज भारताची पी.व्ही. सिंधू तशेंच किदंबी श्रीकांत आपल्या खेळाची सुरवात करतले. पी.व्ही. सिंधू पयलेच फावट कॅनडाच्या खेळगड्या आड, जाल्यार किदंबी श्रीकांत हांचो ह्या सर्तींतलो पयलो खेळ जपानच्या खेळगड्या आड जावपाचो आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.